शुक्रारा 4 तारखेर श्री भगवती हळदोणकरनी देवीची जात्रा लोकांनी व्हडा उमेदीन मनयली। ही जात्रा माल्याची जात्रा म्हूण फामाद आसा। दिसभर वेगवेगळ्यो कार्यावळी देवळांत जाता। सगळ्याच्या परंपरा लहुरुधान हे जात्रेक सुरवात जाता। महाआरती महाप्रसाद उपरांत रातच्या वेळार देवाची पालखी गांवांत भोंवडायतात। ह्या जात्रेक माल्याचो मड खूब म्हत्वाचो आसा। फाटली 2-3 वर्सां जाली मड कांय कारणा खातीर जावंक ना। हे जात्रेक ह्यान वर्सा मड जावंक अशी म्हायती देवळाच्या पुजाऱ्यांनी दिल्या। हांगासर मडाक खूब म्हत्व आसा। जसो मड जाता तशी गांवची आनी देवळाची उदरगत जाता अशी थळाव्या मदीं श्रद्धा आसा अशें देवळाचो पुजारी प्रसाद बर्वे हाणें सांगलां। सगळ्यो सवाशिणी पारंपरीक भेस करून दिवजां पेटयतात। निमणे कडेन कोंब्याचो बळी दिवन जात्रा सोंपता। पयलीं हांगा देवीचे छोटेशे मंदिर आसले, तेच्या नंतर आतां हे व्हडले मंदिर जाले। तेच्या नंतर फुडें सभामंडप जालो। तेच्या नंतर आतां सगळ्यांच्या महाजनान आनी बाकीच्या भक्तगण जे कोण भावीक आसा त्यांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आनी त्यांच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान आतां देवस्थानचे प्रत्येक वर्सा उदरगत जाता। त्या प्रमाणे आतां ह्या हेच्या खातीर आतां देवस्थानान जो आमचो प्रमुख जो आसा म्हणजे तो माल्याचो मोड, त्या प्रमाणे तो जर जायत आनी तो जर आमकां मोड मेळत जाल्यार हेच्या डबलीन त्या प्रमाणे आमची उदरगत जातली अशें तर म्हाका दिसता। त्या प्रमाणे हांव भगवती कडेन पुरोहीत ह्या नात्यान मागता की ती आमकां अंदू ना जालें जाल्यार फुडल्या वर्सा तरी आमकां तो मोड मेळचो आनी तिणेन मोठ्या दबाज्यान आमचो उत्सव करून घेवचो। आनी कितें जाता तुमकां हे देवस्थाना बद्दल इतिहास पयलीं देवूळ कशें आसलें आनी आतां कितें प्रोग्रेस जाल्लो? आतां भरपूर प्रोग्रेस जाल्लो आसा। कितें हय, आतां सादारणशें 2012 सालान आमचें नूतनीकरण जालें। तेच्या नंतर आमी शिखर कलश स्थापन केलो। तेच्या नंतर आतां फुडें प्रत्येक वर्सा शिखर कलश प्रतिश्ठापना जो दीस आसा त्या दिसा आमी नवचंडी करता। तेच्या नंतर आतां प्रत्येक म्हयन्याक वर्साचे 3 म्हयने सोडले जाल्यार प्रत्येक म्हयन्याक आमची पालखी आसता आनी तेच्या नंतर मदीं कळसाची जात्रा जाता, कालो उत्सव जाता। तेच्या नंतर आतां हे देवाचें काम चालू आसा।